सगुण शिवागावकर काकोडा 1 फिल्म गोवा. हांवें डेकोरेशन केला इको फ्रेंडली. फक्त कट्टी यूज केला आणि सोलना आणि सुपाराची सोल्ला यूज केला. पयली हांवें बांबू यूज केले, स्ट्रक्चर केलो पयली, मागीर हांवें पुट्टी यूज केले, मागीर कट्ट टच केलो. पुट्टी यूज करतना हांवें फॅब्रिक स्टीक यूज केले आणि फॅब्रिकॉल यूज केले. आयडिया म्हाका पप्पान दिली आमच्या आणि आईन दिली आणि भावान दिली आयडिया. सगळ्या मेळून आमी केली. हे करपाक म्हाका एक 10 दीस लागले. हांवें हे कट्ट्यो एक 200-300 यूज केला हांवें आणि म्हाका एक फ्रेंड्सांनी हेल्प केली आणि वाड्यावयल्यान हेल्प केली घरांतल्यांनी दिवपाक. कट्ट्यो बरी टच करतना म्हाका पॉलिश करचे पडले आणि फुडें मागीर हांवें टच केले त्यो बारीक बारीक. पयलीं ते बारीक बारीक पीस करचे पडले, ते पॉलिश करचे पडले आणि टच करचे पडले. हांवें गवत यूज केला आणि सूम यूज केला आणि हो लाकडाचो पिठो आणि हो सोन्याचो काचो, कट्ट्यो नाल्लाच्यो आणि सुपाराची सोल्ला यूज केल्या. म्हाजो हेतूच आहा ह्यो डेकोरेशन करपाचो. पण नाल्ला पासून हांवें केला. फूल हांवें नाल्लाचें हें केलां डेकोरेशन. खूब उपयोग जाता नाल्लाचे सोरान म्हूण, कट्ट्यो म्हूण, कातो म्हूण, त्याच्या नाल्ला पासून हांवें इको फ्रेंडली डेकोरेशन केला. बागाती कॉन्सेप्ट आसा पळय, बागातीच्या आदार केला हांवें. बागा ही मोलाची सद्या गोश्ट आसा. एक कातली तयार जाता, परत सोरान तयार जाता, सूम तयार जाता नाल्ला पासून, वेगवेगळ्या गोष्टी तयार जाता नाल्ला पासून. त्या हांवें सगळे यूज केला हांवें डेकोरेशनाक. बागा जोपून दवरपाचें हें म्हाजें एक मोलाचें हेतू आहा.